ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः. मुल्की नरसिंहवाल देवाक पांय पडताची आज एक विशेष दीस आमकां पुराय जनाक 18 तारीख आजी पुष्य मासाचे शुक्ल पक्षाचे अष्टमी तिथी आमगेले परमपूज्य काशीमठ श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी. तांगेले आशीर्वाद आमगेले वयर केन्नाकय आसा. तशीची आमगेले शम्यमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चरणांक पांय पडताची, सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले उडगास करताची आयचे भगवद्गीता अध्यायाचे आमगेल्या मुखावेल श्लोका वयरी ध्यान दिव्या. सर्वे अध्यायांत आसात आमी श्लोका 25 आनी 26 आजी सांगून ताजे अर्थ सांगचार आसात. कुरुक्षेत्र युद्धभूमीन तो कृष्णान अर्जुनाल उत्तर ऐकून युद्धभूमीमध्ये आणू राबयला. आता नेक्स्ट कसं जाता 25 श्लोक अभय प्रसाद तुमगेल्या द्राका सांगून दाखयता. ओम भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतां समवेतां कुरु निधी. संजयू धृतराष्ट्राक सांगतरस पण कृष्णान पार्थाल उत्तर सांगिल तशीची कुरुक्षेत्रामध्ये आणू रथ राबयल्या म्हणून. आता कृष्ण सांगता आका अर्जुनाक सांगतरस, हे पार्था युद्धभूमीन तूं कोण पुरायस म्हूण पळयलवा तुवें. व्हडोड मनुष्य भीष्मस महापिता ते सगळे तांगेले कुरू डायनास्टीचे अर्जुनय तो पिज्ज जावन आशिल्लो महान पुरुष. तो युद्धभूमीन तस तागे लोटोवची तुगेले टीचर जावन आशिल्लो, तुगेले आचार्य जावन आशिल्लो द्रोणाचार्य आसा, तागे लोट पुराय महान पुरुष आसा ती पळयलवा पार्था म्हणटा. पार्था म्हण ताका कसले सांगले कृष्णान. पार्था म्हळ्यार एक तागेले नांवाक एक अर्थ आसा म्हळ्यार तो पृथाल पूत म्हण. पृथा म्हळ्यार कुंतीले अनेक नांवां. हें कशें जाल्लें. कृष्णाला न्हू वसुदेव आनी पृथा काशा भाव भयण. तांगेले न्हू शूरसेना. आतां शूरसेनाक हे दोग जाण चेडू आशिल्ले, कोण पृथा आनी वासुदेव म्हणून. तशीची शूरसेनाक एक भयण आशिल्ली. भयणील पूत कुंती भोजा म्हणून. ताका चेडू नात आशिल्लें ती. तशें देखून ताणें कुंतीक दत्त घेवचें आनी शूरसेनान पृथाक ताका दत्तपुत्री जावन ताका दिवचें. तशी कुंती भोजा म्हळ्यार ते अन्नाल नांव तिका येयली तशीची ती कुंती म्हूण नांव मेळटा तिका. कुंतील पूत अर्जुन, वसुदेवाल पूत कृष्ण. तांणी कसं जाल्ले ते भाव भयण्याल चेडू म्हळ्यार कझन्स जालें ते. तशें आसतना कृष्ण ताका आतां रिलेशना रुपार मोर दॅन अ फ्रेंड तागेले बेस्ट आप्त मित्र म्हणून सांगला. तशीच हांग तो अन्नाले भयणी पूतय जाल्लो. तशें आसतना तो सांगता पळय लग्गी रिलेशन हांवय आसा पळय पार्था, कोण कोण युद्धभूमीर आसा म्हूण पळय. तुका आतां दोळे येद्राक दिसतर आसा तुगेले ओट आशिल्ले, तुगेले रिलेशन्स जावन आशिल्ले भीष्माचार्य, तुगेले गुरू जावन आशिल्लो द्रोणाचार्य आनी पुराय तुगेले येद्राक आसा ती. आतां ह्या विशयान तूं कृष्ण ताका एक नमून किडयला वरी सांगता. रिलेशन्स आसतना तागेलें मन करगत वयना अर्जुनाले. ताका एक सना टेस्ट दिवची ताणें. कृष्ण म्हणालो तो परमात्म. आमगेले प्रत्येक मनशाल भितर आशिल्ले एक आत्म परमात्मा लोट कनेक्ट जावन आसता. तशें आसतना कृष्ण केन्नाय आशिल्लो तो एक सर्वंतर्यामी आशा पुरो, तशीची पुराय कळ्ळल जावन आशा पुरो. तशें देखून ताका ऋषिकेशा म्हळ्यार नांव फुडल्या श्लोकांत सांगलां. तशी तो अर्जुनाल आप्तमित्रय जावन आसा. ह्या श्लोकां भितर तो अन्ना भयणील पूत जावन आशिल्लो पार्था म्हणूय तो रेफर करतर आसा. आनी ते येद्रा राबिल्ले आशिल्ले कोण कोण महान पुरुष रबलां ती म्हणून ताका एक सूचन दितर आसा. आतां आमी नेक्स्ट श्लोका 26 श्लोका आयकुया. ओम तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्
पित्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. कितले जान असत पळय. अर्जुन कुरुक्षेत्रामध्ये येवन राब म्हण सांगला तो क्लियरली येद्रा कोण पुराय रबलां ती म्हण तो सूक्ष्म रितीरी पुराय जनाक पळयता. कोण कोण आसा ती हांगा तागेले मावळी जावन आशिल्ले अंकल्स. कोण कोण आसा ती मांत बाप्पा तागेले अन्नाल सायडाचे अंकल्स. भूरिश्रवा म्हणलो तो तागेले आनु सोमदत्ता आनी पुराय त्या युद्धांत आसा ती. तागेले सोमदत्ता म्हळ्यार तागेले बाप्पाल स्थानाचे वयले म्हळ्यार तागेले कुटुंबीक जालो एक रायल स्थानार आशिल्लो तो कुरू अंत कुटुंबेंत. तसले रायल स्थानार आशिल्ले सोमदत्ता तागेले पूत भूरिश्रवा तांणी आसा ती. मागीर तागेले गुरू जावन आशिल्ले कोण द्रोणाचार्य कृपाचार्य आसा ती. तागेले मावळी जावन आशिल्ले पुराय जन लेखलेलें नांव गोतस शकुनी गांधारील भाव दुर्योधनाला मावळो. तशीची अर्जुनाले आनु पांडूक एक बायल कुंती आशिल्ली आनीक बायल माद्री आशिल्ली. नकुलाल आनी सहदेवाले अम्मा माद्री. हे माद्रीले पूतू माद्रील भाव शल्य म्हण आशिल्लो. शल्य आनी शकुनी ताका मावळे. तशी तांणी आसा ती. दुर्योधन आनी तागेले भावंड कौरव तागेले भावंड भ्राता म्हण जाता. ब्रदर्स चिल्ड्रन तागेले चेडूं घटोत्कचा लक्ष्मण रामायणांतू आमी रामाल भाव अंतू दुर्योधनाले पुताल नावे लक्ष्मण कन्फ्यूज करची नाका. दुर्योधनाल पुतू लक्ष्मण. ह्या लक्ष्मणाक अभिमन्यून कुरुक्षेत्र युद्धांत दिवशी मारला. तशी घटोत्कचा लक्ष्मण पुराय हे कौरवाले चेडूं. त्या चेडूवय अंत युद्ध आसत पुराय कौरवाल तर्फेन. तशी तागेले सखा तागेले फ्रेंड्स अश्वत्थामा म्हळ्यार द्रोणाचार्याल पोतू जयद्रथा ताका दोस्ती जावनूय आशिल्लो आनी तशीच ताका द्रौपदी वैरीक दोळय आशिल्लो जयद्रथा म्हूण. तागेले एक काणी आसा हांव नेक्स्ट एपिसोडांतू तुमकां सांगता. मागीर पग्र माव जावन आशिल्ले तांणी आशिल्ले ती फादर्स इन लॉ आनी तागेले वेलविशर्स तागेले पांडूले फ्रेंड्स जावन आशिल्ले कृतवर्मा तशीची भगदत्ता म्हूण आनी पुराय कौरवाल दिक्कान आसा ती म्हूण अर्जुन पळयता. ताका कितले शॉक जावन आसा पुरो म्हळ्यार आनी पुराय ओटूचे एक कुटुंबशे जावन आशिल्ले प्रितीन आशिल्ले. कौरवाल दिक्कान मेगेल एगेन्स्ट अर्जुन लेखता. मेगेल एद्री जावन तांणी पुराय जनाय युद्धा तयार जाल्ल्यांत म्हूण. ताका खंडीत गोत आसा तो युद्धांत विजयी जाता म्हूण. विजयी जावका जाल्यार हांकां पुराय जना दिवशी मारका नवे हांकां पुराय जना सलवाका म्हूण नवे. तेवें ताका मनांत एक नमून भीती आनी एक माया ताका एक कंपॅशन स्टार्ट जाता. तशी ह्या पुराय पळयतना आमकां दिसता तस जाल्यार फ्रेंड्स म्हळ्यार सत्यवे रिलेटिव्स म्हळ्यार सत्यवे म्हूण. आमकां मनुश्य जन्म दिल्लेले देवान आमी 4 दीस भुंयचेर आसतना चंदायेर काडका म्हूण. कसलेय नमुन्याचे मत्सर जाळ जो स्वार्थ आसचा नज म्हूण. कृष्ण परमात्मो आमकां केन्नाय एटर्नल आमगेले जन्म आसो मरण आसो पुनर्जन्म आसो आमकां साथ दितालो कृष्ण परमात्मो मात्र. ते केन्नाकय आमकां उडगास आसका. ते कृष्ण परमात्मो आगेले सांगताना वरारियाक सांगता पळय कोण पुराय तुगेले एद्राक आसा ती म्हूण. आनी अर्जुनाक अशी पळयता तागेले मनांत उरले भावने ताका अर्थ जाता. ह्या 26ನೇ 26th श्लोक. आमी मुखा वयले 27th आनी 28th श्लोक नेक्स्ट एपिसोडांत पळोवया. तशीची तुमच्या भगवद्गीता इश्ट जातरस म्हूण लेखतरस सಣ್ಣ सಣ್ಣ उपकथे जल तितले सिंपल रितीरी तुमकां हांव पावयतरस. तुमकां इश्ट जाल्यार हे आमगेल चॅनलांतू भगवद्गीते विडियो कसन आमी प्रस्तुत करतरस ती ते आनी 4 जणांक पावका आमगेल समाजाच्यान पुराय जणांनी भगवद्गीता आयकुका म्हूण सांगताची
आयचे आमगेले 25th आनी 26th श्लोक सांगून ताजे अर्थ सांगून हांगा मुक्ताय करता ती सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद. धन्यवाद.